गोंयकाराक सदांचे बरी एक आडखळ येत आसता, दर दीस हांव सरकार आडखळ काडीत आसता. न्यू आयको एक म्हणटात ते आतां एअरपोर्टाचे दाबोली एअरपोर्टाचे जी काटा हायवेज आहा तेच बाबतीन आयको येता ते बंद करतात म्हणून, ते थिंग शिफ्ट करतात म्हणून मोपा. सो दर दिसा गोंयकाराक एक आस्ती कित्याक आतां ही काटा हायवेज बंद जाल्यार आमकां इतलो इफेक्ट पडटा कित्याक कन्विनियंट काटा हायवेजां सगळो गोंयकार लोक कन्विनियंट आसलो एक एअरलायन्साक ट्रॅव्हल करपाक. आतां हेजो डायरेक्ट इफेक्ट जेन्ना ही बंद करतली दाबोली एअरपोर्ट आहा तो सेंटरार आहा, वो जेन्ना हो बंद करतली हो डायरेक्ट इफेक्ट साउथ गोवाचेर पडटा. इट्स अ स्लो पॉयझन हे गोंय काबार करूंक. एअरपोर्ट दाबोलीचो एअरपोर्ट बंद करप म्हणल्यार स्लो पॉयझन हे गोंय काबार करपाक. इकॉनॉमी काबार जाता. साउथ गोवासान स्टार्ट जातली, काणकोणच्यान स्टार्ट जातली, ती मुखार पासून वयतली नॉर्थाक. आतां एअरपोर्ट नॉर्थाक मोपा एअरपोर्टार तो सगळो युटिलायज करपाक ते सांगतात जाल्यार मोपा एअरपोर्ट आमकां गोंयकारांक कसलेच फायद्याचो न्हू, वो शेजारच्या स्टेट्सांक फायद्याचो. ट्रॅफिक फ्लो तर ट्रॅफिक फ्लोवाचेर उलयत जाल्यार पर्वरी ट्रॅफिकाचो तुमचे कंडिशन कितें आहा तें खबर आहा. हे ट्रॅफिकाक तर पळयत जाल्यार खंयचो टुरिस्टांनी साउथ गोवा येवपाचो ना, कित्याक टुरिस्ट येता आपल्याला हॉलिडे डेस्टिनेशन आनी आपल्या कामाक तें वेस्ट करपाक नाका तुमचो टायम एका ट्रॅफिक फ्लोवाक पडोन. सो स्लो पॉयझन गोंयची इकॉनॉमी काबार करपाक आनी हे षडयंत्र करता हो सरकार बीजेपीचो आनी ही बुनियाद घातलेली काँग्रेसीन. आज ह्या दोन्ही सरकारान आमची गोंय काबार केला. स्लोली ह्या हॉटेलांचेर इफेक्ट पडटलो. आमकां हॉटेलां आमची सावथाची बंद पडटली, बारीक बारीक धंदे आहा ते बंद पडटले, कोस्टल बेल्टाचे टॅक्सी बंद पडटले आनी टोटल ओव्हरऑल गोंयची इकॉनॉमी काबार जातली. मायनिंग तर तुमी काबार केला, हे दोन्ही सरकारांनी काबार केल्ले आहा. आनी आतां उरलो तो एक टुरिझम बेल्ट उरलो, कोस्टल बेल्ट. एअरपोर्ट बंद करून हे फ्लायट थिंग शिफ्ट करून, कित्याक तुमकां मोग आमचो गोंयचो न्हू ह्या सरकाराक, तुमकां मोग शेजारच्या स्टेटीचो इकॉनॉमी तुमी तेंची बुस्ट करतात. आनी आतां हें करता जाल्यार गोंयच्या लोकांक उठपाक जाय. ह्या सरकाराक कितले दिसांव ते तुमी शिकोवपाक जाय. ह्या सरकाराक माथ्यार बसयल्यार ते देंवोवपाचें, गोंयकारांक काम करपाचें. हे षडयंत्र ते करतात, हें तुमच्या हातींत आहा. हें तांकां येते 2024 इलेक्शनाक दाखोवपाचें. गोंय काबार केला फकत ना दोन्ही बराबर रावन बीजेपीन आनी काँग्रेसीन. बुनियादीचे फातर घालपी काँग्रेस आनी रवीन कत्तयता ते बीजेपी सरकार. देव बरें करूं.